नमस्कार येवकार सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। सोमारा सावन अनलॉक पयलो पावडो रेस्टॉरंट हॉटेलां मॉलां देवळांक बावटो घर मंत्रालय FDA जारी केल्यो SOP जिल्लोधिकाऱ्यान रेस्टॉरंट हॉटेलां मॉलांक 144 कलम केलें सदर। फोंड्या म्हालांतली नवूय मुखेल देवळां 30 जून मेरेन बंदूच। कोरोना पातळटा तो पळोवन देवस्थान समित्याचो निर्णय। माड्डोळा म्हाळशेच्या देवळांत बसका परिस्थिती पळोवन फुडलें। वास्को मांगरार शुक्रारा सावन सरसकट टेस्टिंग बंद। आरोग्य मंत्री म्हणटा थंयच्या हेल्थ स्टाफाक कोरोना बादला। पर्यायी स्ट्रॅटजी चल्ल्या। दुसरें कोविड हॉस्पिटल सध्या नाका। शिरोडा PHC कोविड केअर सेंटर असिम्प्टोमॅटिक दुयेंती शिरोड्या सिम्प्टोमॅटिक ESI हॉस्पिटलांतूच आयतारा 33 नवे कोरोना दुयेंती। मांगरार खंय कम्युनिटी ट्रान्समिशन न्हीच। आनी रेवेच्या धंद्याक शिस्त लावंक शेंडी हातांत घेवपाचो सरकाराचो विचार। पर्यावरण मंत्री म्हणटा झोनाची पावणी करून रेंव काडपाचो प्लान। सरकाराक येणावळ पर्यावरणाचोय बॅलन्स। सोमारा सावन अनलॉक 1 चालीक। हॉटेल रेस्टॉरंट मॉल देवळां उक्ती करूंक मार्ग मेकळो। घर मंत्रालयान सांजे उसरां SOP जारी केल्यो। FDAनूय रेस्टॉरंटांक SOP घाल्यात। मास्क सेल्फ डिस्टन्सिंग सॅनिटायझेशन आसाच। हॉटेल मॉलांनी गर्देच्यो कार्यावळी करूंक मेळच्यो ना। सगळ्यांक नव्यो SOP वतल्यो। त्यो पाळपाची तयारी तपासून उपरांत वेव्हार सुरू। मॉल रेस्टॉरंटां हॉटेलां धर्मीक थळांक केंद्रीय घर मंत्रालयाच्यो SOP आसात त्यो अश्यो। स्टाफ कर्मचाऱ्यांनी कामाचे सुवातेर सगळे नेम पाळपाचे। 6 फुटांचें फिजिकल डिस्टन्सिंग। तोंडाक मास्क बंधनकारक। खोकतना तोंडार रुमाल वापरपाकूच जाय। भलायके विशीं दुबाव आसल्यार स्वता जावन तपासणी करून घेवप। रेस्टॉरंटांनी शक्यतो डायनिंग इना परस टेक अवेक चड वाव दिवचो। तोंडाक मास्क घालतल्यांकूच रेस्टॉरंटांनी एंट्री मेळटली। गर्दी जावपा सारक्यो कार्यावळी करूंक मेळच्यो ना। धर्मीक थळांनी 65 वर्सां परस जाणटे गुरवार बायलो 10 वर्सां सकयले भुरग्यांनी वचचें न्ही। इतल्या मजगतीं गोंयांत कोरोना चडूच पातळूंक लागिल्ल्यान देवळां इगर्जी आनी मशिदी सादूर जाल्यात। अनलॉक 1 उक्ती जावपाची मेकळीक आसली तरी 30 जून मेरेन तरीही धर्मीक स्थळां लोकांक आनी उत्सवांक उक्ती करप ना अशें ह्या धर्मीक संस्थांच्या वेवस्थापकांनी थारायलां। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सोमारा सावन अनलॉक पयलो पावडो। मात फोंड्या म्हालांतलीं 9 मोठी देवळां 30 जून मेरेन बंदूच। कोविडाच्यो केशी वाडटा त्यो पळोवन देवस्थानाच्या अध्यक्ष सचिवांचे बसकेंत निर्णय जालो। सरकारान थारायल्ले SOPनी खंय देवळां उक्ती करप शक्य ना। फुडें परिस्थिती पळोवन केन्ना कशी उक्ती करची तें थारतलें। माड्डोळा म्हाळशेच्या देवळांत देवस्थानाची आयतारा बसका जाली। आमी आज 9 देवस्थानाचे प्रेसिडेंट आनी सेक्रेटरी हांची मिटींग आज हांव मागयल्ली एक कन्सेन्सस घेवपाक। आनी कित्याक लागून गव्हर्मेंटान 8 तारखेच्यान देवूळ ओपन करपाक परमिशन दिल्ल्या, पूण तांणी कंडिशनां पळय घाल्लीं आसात ती प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल टू ओपन द टेम्पल बिकॉज ऑफ सो मेनी कंडिशन SOPs गव्हर्मेंट गायडलायन्स इतली। आनी तातूंत भितर आमी डिसिजन घेतलां दॅट आमी देवस्थान बंदच दवरतले टील फर्दर नोटीस आनी दॅट वील बी रिव्यूड सबसिक्वेंटली as for the conditions prevailing. But present condition in Goa is completely deteriorated and that's why we have taken a decision to continue the lockdown further till further notice. Swamijin sangla December but we have to review it based on the condition. हेजेर मागीर मुखार परत डिसिजन घेवन तुमी हे करतले परत मेळटले आमी अच्छा आमी डिसिजन घेतला आमी मेळया एक थोडे परत आतां एक प्रेजेंट तुमी ठरोवंक ना केन्ना ओपन करपाचें तें ना। It cannot be decided. क्या गव्हर्मेंटाचे 144 बी लॉ हे आसा सेक्शनय आसा। पूण गोंयची ही परिस्थिती आज कितें आसता ती सगळ्यांक खबर आसा। त्या खातीर देवूळ उगडपाची काय ना, उगडल्या तातूंत कितले डिसएडवांटेजीस आसात हाजेर डिस्कशन करपा खातीर ही मिटींग आशिल्ली। तेन्ना सगळ्या गोंयची सिच्युएशन अशी पळयली जाल्यार देवूळ उक्ती करपाची परिस्थिती आज ना अशी हें आमचे मिटींगेक फायनल जालें। त्या प्रमाणे आमी आतां ही देवळां 30 तारीख पर्यंत
उक्ती करचे नात असं तशेंच दवरतले. पणजेचे महालक्ष्मी देवूळय 30 जून मेरेन बंद आसतलें म्हूण देवस्थान समितीन भौशीक परिपत्रक काडून कळीत केलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को हेल्थाच्या स्टाफाकूच कोरोना बादलो. मांगरार 3 दीस जाले सरसकट टेस्टिंग बंद. आरोग्य मंत्री म्हणटा थंयचे दुयेंतीची कल्पना नाशिल्ली तेन्ना स्टाफाक तो बादलो. आतां वेगळी स्ट्रॅटजी चल्ल्या. हेल्थाच्या स्टाफाची तयारी आसा, टेस्टीक जाय तितलो स्टॉकय आसा. 2 दिसांत 100 व्हेंटिलेटर पावतले, खाटी वाडयतले. वेगळ्या कोविड हॉस्पिटलाची खंय गरज ना. वास्को मांगरार कोरोनाची केशी वाडत आसा. तातूंत शुक्रार सावन थंय सरसकट कोरोना टेस्टिंग बंद पडला. आरोग्य मंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा थंयच्या मेडिकल स्टाफाक कोरोना बादला. पर्यायी स्ट्रॅटजी चल्ल्या. आमचे जेन्ना स्टाफ सगळे इन्फेक्ट जाले ते बाबडे पयलीं गेल्ले कंटेनमेंट झोना पयलीं आनी म्हणूनच आमकां ते ऑल्टरनेटीव स्ट्रॅटेजी करून स्क्रिनींग जे आहा पेशंटाचे आनी इतर काही गोष्टी आहा टेस्टी ते चालूच आसतले. म्हणजे स्टाफ वचूंक पळयना थंय अशें कितें? ना तशें कांय ना. आमचे पूर्णपणे स्टाफ रेडी आहा. एडिशनल आमकां पावतले 2 दिसांक 100 एडिशनल पावतले. आमचे कडेन 200 व्हेंटिलेटरची ऑर्डर आमी दिल्या. ते ह्या 2-3 दिसांत इन्स्टॉलेशन चालू जाता. बेड गरज पडल्यार वाडयतले बट वी हॅव गॉट ऑल 2-3 प्लॅन्स इन प्लेस. आनी कोविड हॉस्पिटल आनी दुसरें गरज ना. काम नासतना बेटेच हांगा थंय भोंवनाकात म्हूण वास्कोचो आमदार मागता. लोकांनी खंय स्वता जावन लॉकडावन जावचें. मांगरावेल्या लोकांच्या पोटा पाण्याची वेवस्था जाग्यार घालप चल्ला. कित्याक लोकांचो मुवमेंट कमी जावपा जाय. लोक आख्खे वास्को भोंवता एवरीथींग इज नॉर्मल. सो आनीक लोकांनी अपील केला. इवन द मार्केट वेंडर्स हॅव अपील. सो मेनी प्रॉमिनंट पीपल हॅव अपील. पीपल नॉट रोम अननेसेसरी इन वास्को. आनीक पाटी हांव अपील करता लोकांक प्लीज डोंट रोम अननेसेसरी. ओन्ली वेन यू वॉन्ट बाय एसेंशियल यू कॅन गो आउट. चालू डिलिव्हरी केल्या, पयरूय केल्ली, पयरच्यान आमी स्टार्ट केल्या. आनी टुडे ऑल्सो एवरी डे वी आर डिलिव्हरींग जे कितें रायस दाळ लायक बेजीक एसेंशियल्स आसा दोज वी आर डिलिव्हरींग फॉर फ्री. आनी बाकीचे वेंडर्स जे हांगा आसा तेणी कळोंक आमी जी परमिट्स दिल्या दे कम एंड डिलिव्हर मिल्क वेजिटेबल्स. सो दॅट वे इट इज बींग स्ट्रीमलायन्ड. वास्को शांतीनगरांतूय लोकल ट्रान्समिशन. ते 3 एंट्री आनी एक्झिट पॉयंट्स आमी ऑलरेडी बॅरिकेड्स घालून सील केल्ले आसा जेणे करून भायले लोक हांगासर भितर येवंक शकना. आतां लोकल ट्रान्समिशन जे आसा पळय न्हू जे मांगरांतले ते खंय तरी म्हाका दिसता दुसऱ्या नेबरींग आमची जागा एरिया आसा वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय आतां स्प्रेड जाल्ले आसा हे पॅन्डेमीक आमचे. आनी केसीस न्यू वाड्यार मागीर आतां शांतीनगर येयले आनी खंय डिफरंट एरियासांनी जाला अशें आमकां कळोन येता. कोरोनाच्यो केशी आटापा हाडटले जाल्यार मुख्यमंत्र्यान बेगीन कितें तो निर्णय घेवचो. वास्कोचो लोक आमदार लॉकडावन मागता. मात मुख्यमंत्री खंय आयकना. तूं जाग्यार हे should take immediate steps in Vasco Dakleche makeshift hospital करपाक. He should take steps to put in order, get doctors, put it in order, prepare for himself in case there is an emergency. Don't wait for emergency to happen. Hospital, makeshift hospitals, makeshift ready kon pandemic law haluga. Take over one hospital, put some extra beds, get things done. Then can GMC or Banaka put some doctors on duty here. If you need help, go to some other doctors. That is the way it should work. Take action and stop the flow. हे जो तर 2 years जो तर म्हयनोभर जो तर प्रोटेक्ट केलो ह्यो 200 केसीस झिरो करपाक आमकां वगत लागपाना. तुमी लॉकडावन करनाय जावं वास्कोकारांक रिस्क घालतात बिकॉज ऑफ सम वेस्टेड इंटरेस्ट. प्रियोळातूय कोरोना पावलो. गोंयकारांनी गरजे शिवाय घरा भायर सरचें न्ही म्हूण उलो. आपल्याक जशें जाय थंयच तुमी भायर सरचें. अननेसेसरी आपलो वेळ जो आसा तो लोकां मदीं घालचो न्ही. इतलेंच म्हजें हात जोडून नमळायेचें मागणें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिरोड्या PHC कोविड केअर सेंटर. असिम्प्टोमॅटीक दुयेंतींक शिरोड्या. थंयची OPD कामाक्षी आयुर्वेद कॉलेजींत चलतली. असिम्प्टोमॅटीक दुयेंतींक मडगांव ESI थंयच दवरतले. आरोग्य मंत्री आरोग्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका जाल्या उपरांत स्ट्रॅटजी थारली. मांगरार जाणटे भुरगीं गुरवार बायलो अशा लोकांचीच कोविड टेस्टिंग जातली. आयतारा 33 नवे कोरोना दुयेंती. गोंयांत एक्टिव्ह केशी 235. Our new COVID care facility, the COVID care center, will be our public health center in Shiroda. PHC Shiroda from today onwards will be operating as a COVID care center, and our asymptomatic positive persons will be taken care of at the
PHC Shiroda. We will have a medical team in place there, and we will take all necessary measures to ensure that the COVID positive persons are taken adequate care of. So the patients who have been coming to the PHC Shiroda for various services of the Directorate of Health Service should now, from tomorrow onwards, please go to Kamakshi Ayurvedic Hospital, which is also in Shiroda. Our team will be moving there. COVID Care Center, this particular PHC that we have is a currently 60-bedded facility, but we can expand it. So we will be increasing the number of beds there also. It is expandable. Day before, yes. For one day before, we had to temporarily halt because, again, you are aware that 2 of our members of the swab collection team were tested positive. So we needed to then test everybody who had come into contact with them, who included many members of the Urban Health Center, Vasco. But then after that, after checking, we have reformed the teams. We needed one day to get every other team organized, train them properly in how to wear the PPE, etc. And all of that had to be done, for which we have taken that one day. Yesterday, we have taken samples of Mangor Hill and they are currently under testing. Today, again, we have had the OPD. We will be testing on priority the highly vulnerable category, what we call the high risk group. In this group, we are including those people who are 65 years or above, children who are below 5 years of age, pregnant women, people with any type of comorbidity conditions like asthma, COPD, heart ailment, TB, heart disease, etc. And then you also have the category of, then naturally, the people who come with symptoms. So these are the 5 categories of people whom we will be specifically focusing on. हेल्थाचे दोतोर म्हणटात दुयेंसाक भिवपाची गरज ना, हेर दुयेंसा भशेनूच तें. 95% लोकांक ते केन्ना जाले आनी ते केन्ना बरे जाले ते सुद्दां कळना. 5% लोकांकूच उपचार लागतात. मांगरार खंय कम्युनिटी ट्रान्समिशन न्हीच. हॉस्पिटल आसा मडगांव, थंयसर आमी पेशंट आतां दवरताले, पण थंय आमी आतां फक्त सिम्टोमॅटीक पेशंट्स जाका स्पेशल अटेन्शन लागतात तेच पेशंट्स थंय ESI हॉस्पिटलान आमी दवरतले. COVID-19 जे रोग पळय आसा, इट इज जस्ट लायक एनी अदर रेस्पिरेटरी डिसीज. न्ही जशें आमचे फ्लू आसा, इन्फ्लुएन्जा आसा, H1N1 आसा, so like that COVID-19 is also a respiratory disease, a viral disease. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. रेंवेच्या धंद्याक शिस्त लावंक तो थेट सरकारी नियंत्रणात हाडपाचें सरकाराचे तकलेंत घोळटा. पारंपारीक रेंवकारां कडच्यान रेंवेचो कॉन्ट्राक्ट काडून रेंवेच्या झोन्स आनी रेंव पावणेर दिवपाची वेवस्था चालीक लावपाची. पर्यावरण मंत्री काब्राल हो उपाय मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालपाचो आसा. रेंवेचे झोन्स थारायतले, पावणेन सरकाराक बरी येणावळ येतली. पर्यावरणाचे नजरेन धंद्याक शिस्तय लागतली. हे पळयात कितें चल्लां तें. जे सुवातेर रेंव सहज मेळटा थंयच रेंव काडूंक अशे फोंड मारतात. हे असले प्रकार कितलीं वर्सांच जालीं चल्ल्यात. दीस रात पावस गिमात रेंवेची मेळत थंयच्यान अनिर्बंध लूट. रेंव काडटल्यांक कसलोच शासकीय दरबंद ना. हायकोर्टान सुद्दां रेंवकार आनी खण खात्याक शिस्त लावपाचो यत्न करून जालो. परमीट फी, लायसन्स, सेस कसलोच हिशोब ना. तेणी काडटा तो पळय असो काडटा, पण एकूच कडेन काडटा. हो आतां हो म्हाका दिसता 30 मिटर 30 मिटर आसतलो हो डिस्टन्स. एकूच कडेन काडटा, म्हणजे अशें अशें हे सँड रिपल्स पळय अशें काडटा. कोणाक अशें वता ते काडपाक. सो ही रिवर बॅड आमची ही अशेंच भितर वयता ते काडपाक. एक्चुअली सँड कुडक्याचेरूच वयता, तितल्याच कुडक्याचेर डीप डीप वयता आनी मागीर रिवर बॅडाक टच जातले ते ओरिजिनल रिवर बॅड. ही आमची जे ग्रॅन्युअल सँड जे हे सगळ्याचे सॅम्पल घेतलेले, ही मालवान कशी सँड आसता. आतां निमाणे ह्या रेंवकारांचो धंदो आनी लॉबीक शिस्त लावंक धंदो पावणे वरवीं थेट आपल्या कंट्रोलांत घेवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. न्हंयांचो सर्वे करून सँड एक्स्ट्रॅक्शन झोनींग करतले. तेच बरोबर रेंवेचो मार्केट रेटूय नियंत्रणात दवरपाचो सरकाराचो प्लान. रेंवकारांक धंदो मेळटलो आनी सरकाराकूय 4 पयशे येतले अशें सरकाराचे तकलेंत घोळटा. नवें तंत्रज्ञान वापरल्यार खंय खर्चूय देंवतलो आनी मेळत त्या रेटीन रेंव विकपाचो प्रकारूय बंद जातलो. प्रॉपर ड्रेजिंग करून, प्रॉपर सिस्टम करून आमी काडून ते खंय तरी सायडीन घालून ऑक्शन करून कोण घेता ते घेवप. आनी लोकल सँडवाले आसा ते जे काडटात तांकां आमकां काडून दिवपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिवप. तेणी काडून विकप ना. आतां आमी ऑलमोस्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आमी 7 करोड मोडटा सगळे स्टँड स्टडी करपाक. डिपार्टमेंटाक कांयच फायदो ना. म्हाजें सजेशन आसा की एनवायरमेंट डिपार्टमेंट
ड्रेजिंग करून और मॅन्युअल सँड काडून और दुसरे भशेन सँड काडून मॅकॅनिकल मनशां काडून ते पोटान दवरप म्हणजे खंय तरी ते गांवठी भाशेन पराय म्हणटा वयलो भाग घेता तो असो घेवपाचो भाड्यार आनी सँड काडून थंय दवरपाची आनी ऑक्शन करप गव्हर्मेंटाकूय बेनिफीट जालो लोकांकूय त्रास ना आनी रेटूय कमी जातली आनी कोण काडटा ताका बिझनस मेळटलो दुसरे भुरगे येतले अशें करून वेवस्थीत अशें म्हजें एक आयडिया आसा वीच विल मॅनेज बाय एनवायरमेंट डिपार्टमेंट मायनर म्हण रॉयल्टी जी आसा ती आमी मायनिंग डिपार्टमेंट भरतले पयलीं कोडो लावन ते 6 वरांनी एक वडे भरताले 4 वरांनी वडे भरताले आतां 15 मिनटांनी सेक्शनान ते भरता सो आतां न्यू आतां मॅनपावरूय गोंयान आतां खुबशे लेबर गेले आसतले सो गोंयान सँड जाय पडटले सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाक जाल्यार एक बरी न्यू मेथड ऑफ डुईंग सँड इज रिक्वायर्ड. पावणी करून ज्या विकल्यार कायद्याचोय प्रश्न येवपाचो ना की ज्यो गोश्टी आमी करूंक शकता कायदेशीर लोकांक बरी सवाय सँड मेळची आनी कायदेशीर सँड काडची हो सगळो एनआयओ आमचो सुपरवायझर करपाचो हो विचार हांव सीएमा कडेन घालतलो. गोंयांत सँड मायनिंग चलना. गोंयचे ते पारंपारीक सँड एक्स्ट्रॅक्शन म्हूण सांगून दीस रात गीम पावसातूय सँड एक्स्ट्रॅक्शन चालूच. कितलीं वर्सां जालीं सरकार रेवकाराचे लॉबीक शिस्त लायता. हायकोर्टाचे देखरेखीन खण खाते पुलिसांचे स्क्वॉडूय नेमून जाले. रेवकार कशेच बदनात. हो पारंपारीक धंदो सरकार पावणेर काडूंक पावतलो काय हो आतां आनी एक नवो प्रश्न. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लोकेश शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. वास्को सड्यावेले 1.5 लाख मेट्रीक टन लिगसी वेस्टाचें रेमेडिएशन तडीक. कोयराचो दोंगर क्लियर. पणजे कांपाला वेले लिगसी वेस्टाचें रेमेडिएशनय जाल्ल्यांत जमा. कुंकळेची लिगसी वेस्ट क्लियर करपाचें काम रोखडेंच सुरू जातलें. येता त्या मार्च मेरेन गोंयच्या 9 सुवाती वेले कोयराचें दोंगर क्लियर करपाचें कॅम्प सर्विसीसाचें टार्गेट. मात क्लियर केल्ल्या सुवातीर परत कोयराच्यो राशी सुरू. गोंयांत इतलो तेंप गार्बेज मॅनेजमेंट वेवस्थीत नाशिल्ल्यान कितलेशेच सुवातींनी कितलींशींच वर्सां जालीं कोयराचे दोंगर उबे जाल्यात. सरकारान वेस्ट मॅनेजमेंट खात्या वरवीं ह्या सगळ्या लिगसी वेस्टाचें रेमिडिएशन करपाचें काम हातांत घेतलां. 9 सुवाती वेलें काम कॅम्प सर्विसीसाक दिलां. वास्को सड्यार आनी पणजे कांपाला वेल्या लिगसी वेस्टाचें रेमिडिएशन पुराय जालां. मात कर्नाटकाच्या सिमेंट फॅक्टरींनी गोंयचो आरडीएफ धाडपाचो बंद जाल्ल्यान हजारांनी टन आरडीएफ सध्या सायटींचेर पडून आसा. आमचे सडा एज आमी फर्स्ट रेमिडिएशन म्हणलें की आमी दोतोर प्रमोद सावंताक थँक्यू म्हणटा आनी वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर मायकल लोबोक थँक्यू म्हणटा आनी आमचे लोकल MLA मिलिंद नाईक तेणें आमकां भरपूर सपोर्ट केला आनी एज आमी सांगलें कोणाक आमच्या चीफ मिनिस्टराक तुमी लोकलाक चान्स दिया आमी तुमकां बिफोर टायम करून दाखयतले. सो ती चॅलेंज घेवन आमी तांकां सांगलें 20 दिसांनी आमी प्लांट चालू केलो आनी विथीन 3 months एज आवर प्रॉमीस वी हॅव क्लियर एंटायर सडा गार्बेज लेगसी वेस्ट आनी ओन्ली थिंगा कितें आसा आमचे बिकॉज ऑफ कोरोना आमचे हेका लागून वी आर नॉट एबल टू RDF टू शिफ्ट टू सिमेंट प्लांट. ते कारणाक लागून आमची RDF थोडी उरलेली आसा. ऑलरेडी वी हॅव स्टार्टेड इट. एक 50 ट्रक आमी शिफ्ट केल्या. कांपालचे आमचे ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट जाल्या. सेम प्रॉब्लेम थिंगायच. थिंगाचे आमी इनर्ट आनी कंपोस्ट ऑलरेडी डिस्पोज केलो एज पर गायडलायन्स ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट. आनी दुसरें म्हणल्यार RDF व्हरपाचो कंपनी बिकॉज ऑफ सिमेंट प्लांट. सो दिस ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग इट. आतां आमी चालू केल्या कुंकोली गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटार. गोंयच्या 9 सुवाती वेले लिगसी कोयराचे दोंगर क्लियर करपाचें कॅम्प कंपनी हाताळटा. मार्च 2021 मेरेन सगळ्यो 9 सुवाती क्लियर करपाचें टार्गेट. अगर आमकां अशें दिसलें चड पावस येता वी वील स्टॉप इट एंड आफ्टर रेन वी वील कंटिन्यू इट. आमची मागीर काणकोण आसा आमकां. मागीर काणकोण जालें की बिचोली आसा. बिचोली जाली की आमची पेडणे आसा आनी पणजे आनीक 3 सायटी आसा आमकां. टोटल 9 सायटी आसा. तितूंतले आमी 3 ऑलमोस्ट चालू केल्या आनी 2 कंप्लीट केल्या. नेक्स्ट मे पर्यंत सगळे कंप्लीट जावपाक आमी ट्राय करता बिफोर मार्च म्हणल्यार कंप्लीट करून उडोवपाक बिकॉज दे क्वॉन्टिटी तेंची कमी आसा. मात सड्यार आदलो दोंगर क्लियर जाता थंय आसा. नगरपालिकेन आनी चिखले पंचायतीन तेच सुवातेर परतो कोयर उडोवंक सुरवात केल्या.
कामपालाचेर सीसीपी खंयचो तरी आदलो कोयर हाडून राशी मारता. रेमिडिएशनान क्लियर केल्ले सुवातेर परत कोयराच्यो राशी पडपाक सुरू. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लॉकडावनात फ्लॅट बंद आसो तो पळोवन त्याच बिल्डिंगेतले एकल्यान 5 जाणांक घेवन फ्लॅट फोडलो. प्रकार घडला वास्को. एलमॉन्त थिएटरा लागसारच्या सुशिला निकेतन बिल्डिंगेतलो सुधीर कुलकर्णी लॉकडावनात फ्लॅट बंद करून मूळ घर गेल्लो. शुक्रारा येवन पळयत जाल्यार फ्लॅट फोडला. पोलिसांनी रोखडेच चोरांक उखल्ले. तातूंत 2 मायनर. 1.5 लाखांचे भांगर चोरिल्ले. रिकवरी अजूनय चल्ल्या. एलमंती थिएटरा कडेन सुशिला निकेतनान रावपी मनीस सुधीर उदय कुलकर्णी हो लॉकडावनाच्या पयलीं आपल्या गांवांत गेल्लो आपले फ्लॅट लॉक करून. सो जेन्ना तो काल फ्लॅटान येयलो तेन्ना तेणें पळयलें की फ्लॅटान तेज्या कोण भितर सरून तेजे आलमारीचे लॉक फोडून तेजे अरावंड गोल्ड ऑर्नमेंट्स ना वर्थ अरावंड 1,50,000 तेज्या बिल्डिंगेन आमकां एक सस्पेक्ट आसलेलो. तो सस्पेक्ट प्रिवियसली इनवॉल्ड इन थेफ्ट केसीस. सो तेका बाल्लो आमी. मागीर आनी एक तेजे वांगडा भोंवपी भुरगो आहा जेचें नांव बियास भरत जयस्वाल MPT कॉलनीन रावता. तेका उबारलो. तेका इंट्रोगेट करता. तेका सर्च घेतली. तेजे कडेन एक सरपळी मेळ्ळी. कन्फेस केलें आनी तेणी मागीर सांगलें की तो अलॉंग विथ बसीत तब्रेज शेख रेजिडेंट ऑफ GRP कॉलनी, शिवप्पा शिरोड रेजिडेंट ऑफ नियर गव्हर्मेंट स्कूल सडा आनी पुनीत बाणावलीकर बायणा हेंच्यांनी अलॉंग विथ 2 मायनर्स दे प्लॅन टू कमीट थेफ्ट इन दॅट हावस बिकॉज दॅट हावस वॉज लॉक्ड. थंयसर चोरी केली आनी दे डिस्ट्रिब्युटेड द गोल्ड ऑर्नमेंट्स अमंग्स देमसेल्व्स. एवरीबडी वॉज ब्रॉट टू द पुलीस स्टेशन एंड दे हॅव कन्फेस्ड. जलजीवन मिशना खाला 1,500 कोटी मोडून राज्यांतली उदका पुरवण जाग्यार घालतले म्हूण PWD मंत्री सांगता. फोंड्या केरी भूतखांब्यार 2 उदका टाकयांच्या कामाची ताणें बुन्याद घाली. उपमुख्यमंत्री पेडणेचो आमदार बाबून पेडणे मतदारसंघातले शेतकारांक भाताचें सारें वांटलें. मजगतीं ओडिशा झारखंडाचो मेळून सुमार 2,500 मायग्रंट मडगांव सावन वचपाक रेल्वेन भायर सरलो. लॉकडावनात गोंयभरच्यो घडामोडी. फोंड्या केरी भूतखांब्यार 2 उदका टाकयांच्या कामाची बुन्याद घाली. आमच्या राज्यात हे जल जीवन मिशन जे आसा लोकां घरा कडेन म्हणजे प्रत्येक घराक नळाचो टॅप पावपा खातीर आमकां जवळ जवळ आमचे बजेट आसा म्हणजे ते आमच्या बजेटा प्रमाणे जवळ जवळ 1,500 कोटी 1,500 कोटी आमचे येवपाचे स्टेजीर आसा. सध्या आमकां 3 ते 5 आयले 5 कोटी रुपया आयले आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचे प्रयत्न आसा आणि हे म्हणजे जल जीवन मिशनाचे जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड आसा तो जात तितलो गोंयांक हाडचो आनी गोंयांक ह्यो वॉटर सप्लाय सिस्टम जी आसा ती घटमूट करपाचें. आनी तो रिटायर जाता म्हणून आमी तेका एक्सटेंशन कित्याक मागना. कित्याक एक्सटेंशन मागप म्हणल्यार फाटले जे प्रमोशन जे आसा तेंचेर मातसो हें जाणारे प्रमोशन हांव तेका म्हाजो एक पोस्ट वॅकंट आसा म्हाजो OST म्हणून तेका OST दवरपाचो गेला म्हाजो एक OST पोस्ट खाली आसा तो कित्याक आमचे फुडले 2 वर्सांक आनी परत आमी 2 वर्सांक जी काम उरल्या पिळोळेची ती आमकां कंप्लीट करपाक जाय. 0.8 MLD म्हणल्यारूच 800 क्युबिक मिटराची टाकी आमची जाल्ली आसत. फक्त तेजे टेस्टिंग चालू आसत. आमकां 2 म्हयने लागपाना. तर म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर हो एक प्रोजेक्ट हो जी टाकी जी आसा ती लोकार्पण करपाचो आमी प्रयत्न करतले. पेडणेचो आमदार उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान थंयच्या शेतकारांक भाताचें सारें वांटलें. वायट प्रसंग आयिल्लो आसा. जाणा आसतलें अख्खे देशा भितर कोरोना महारोग जो आयला केन्ना कितें जायत तें सांगता येना. सगळ्यांनी पयली काळजी घेवपाक जाय. दुसरें आमचे पोटे चलपाक जाय. आमचे शेतकरी जे आसात तेंच्यांनी मेहनत करपाची आसता. जी पडीक सुद्दां जमीन आहा ती तुमी परत उदकन करपाक जाय. हांव तुमचे बरोबर आहा ह्या कामाक सारको स्ट्रॉंग. तुम्ही खंयच्याच गोष्टी काडपाची गरज ना. नांगरपा खातीर आयज त्या टायमार जाणट्यांच्या टायमार तांकां योजना नसले कसले स्किमी नसले काय नसले तांकां मदत करपा खातीर खंयचो आमदार नसलो. पण तरी आसतना तेंच्यांनी राखण दवरलेले आनी आयज आमच्या कडेन सरकार आसा सरकाराच्यो योजना आसात. हेच्या फुडें जे तरेतरेचे शेती लोक करता भाजी जावं वा आनी कसलें जावं तेकाय बी आमी तसोच सपोर्ट करतले. आमच्या वांगडा आसले कृषी अधिकारी असो आता हांगासर ना ते ताणें सांगलां की आमच्या शेतकऱ्यांक जो कितें
मत्तीचो हात जाय पडटलो हे सगळें करपाक तो सरळ आसतलो. झारखंड आनी ओडिशाचो मेळून सुमार 2,500 मायग्रंट मडगांवसान रेल्वेन गेलो. हम लोग को स्टेडियम आने के लिए मैसेज दिया गया था मोबाइल द्वारा. हम लोग को मैसेज आया था. अब लोग किधर जाने का? हम लोग को झारखंड जाना है. झारखंड जाने का? पहले हम लोग करमली गए थे, वहाँ जब मैसेज आएगा तभी आने का ऐसा बोल के बोला था. हम लोग का जब मैसेज आया तब आएंगे. अब तुम कैसा आया इधर? इधर बस में आए अभी. कौन सा बस? बस अभी तो हम लोग वहाँ कुंडा से आए हैं. कुंडा से बस से आए. बस स्टैंड से. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्कायचो ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावत प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.